सरकाराच्या नागरी विकास संस्थेमार्फत सुपूर्द केल्ल्या काणकोण नगरपालिकेत दोन कॉम्पॅक्टर, दोन ट्रक आणि एक लहान टँकराच्या उद्घाटनाक आज आमचे मदीं सर पावपा आसले आमदार आनी राज्याचे माजी सभापती आनी गोंयचे क्रीडा मंत्री रमेश सर कांय कारणास्तव बिजी आसले ते हांगा पावूंक शकले ना. तेन्ना हो कार्यक्रम आतां लोकार्पण करपाचो गांवकर गेली 4 वर्सां तुम्ही पळयलें हे कावन्सील सरकाराच्या नेतृत्वाखाली त्याचबरोबर आमचे आमदार रमेश सर क्रीडा मंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली हे कावन्सील चलतालें आनी सरकाराचो पूर्ण पाठिंबो आनी सराचो पूर्ण पाठिंबो ह्या कावन्सिलाक मेळ्ळ्या कारणान ह्या 4 वर्सांत जो चौफेर विकास ह्या पालिका क्षेत्रांत जाल्लो आसा तो तुमी सगळ्यांनी पळयल्लो आसा आनी सराच्या प्रयत्ना मुळेच सरकारा कडच्यान ह्यो नागरी विकास खात्या मार्फत ह्यो आमकां गाडी सुपूर्द जाल्ल्यो आसात ती आज आमी काणकोण नगरपालिके तर्फे हांव तुमचे मान्यतेन हांव सांगूंक सोदतां. त्याच बरोबर हांव विनंती करतां ह्या पालिकेचे आदले नगराध्यक्ष आनी स्थानीक नगरसेवक श्री रमाकांत नायक गांवकर त्याच बरोबर स्थानीक न्हू आमचो पाळोळें प्रभागाचो नगरसेवक श्री सायमन रिबलो, सारा देसाय, नितू देसाय, अमिता पाग्यान, नार्सी उत्सव फेर्नांडीस आनी हिम्मत गांवकर हांकां सगळ्यांक एक विनंती करता तुमी आज ह्या टायमाचेर उलोवप करचें अजून कडेन म्हाका तुमची सगळ्यां कडेन मागता हांव पयलीं विनंती करता म्हाजी नगराध्यक्ष आनी स्थानीक नगरसेवक रमाकांत नायक गांवकर हाणें आपलें उलोवप करचें. आयज सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या अंडर ह्यो आमकां 2 कॉम्पॅक्टर, 2 ट्रक आनी एक नायट सॉल्ट टँकर हे आमच्या काणकोण नगरपालिकेक दिल्ले आसाय. आनी ह्यो घेता आसतना पसून आमकां आमचो गणेश आनी आमची म्हाजी ना लक्ष्मण पागी हेंच्या हितून भरपूर काम आसा कित्याक हेमी जे एप्रुवल हाडपा लागून खूब प्रयत्न केलो आसा तेतूंत गणेशान म्हाका दिसता चडांत चड प्रयत्न केलो आसा आनी हे म्हाकाय दिसतालें गणेशा हातीन जावची म्हणून कित्याक आज आमगे म्हाका थोडोसो टायम उरलो आसा एक 5-6 वरां उरली आसाय म्हळ्यार तेजे नंतर आमी
घर वचपाची हय म्हणून आज करया म्हणलें जरी आमचे मदीं आमदार ना पूण आमदाराला हें हाडपाक भरपूर प्रयत्न आसा आमदारान खूब मेहनत घेयला हे बिल्डिंगे खातीर ते नंतर तुगेल्या ह्यो गाडी हाडपा लागून म्हाका दिसता पयली फावट 5 एक व्हडली गाडी हाडप नगरपालिके पयली फावट आमच्या पिरियडाक पूण ज्यो गाडी हाडली म्हणून जालना ह्यो गाडयो म्हणून सगळे आमगेल्या टॅक्सांतल्यान पयशे गेले त्या टॅक्सा पयशांच्यो जो कोण ड्रायव्हर उरता तेणी आपल्याली गाडी म्हणून चलोवपा जाय केन्नाय ताका उदक मारपाचो प्रयत्न करपा जाय म्हाका दिसता हेजे पयलीं केन्ना कोणी म्हाका उदक गाडी धुयलीच ना गाडी धुवपूच ना गाडी धुयन जाल्यार तेजे चेसी पिड्यार जावन रोखडे परती कामां येवपाचें नाल्यार परती गाडी हाडीत रावपाची अशें जावं शकना त्या खातीर ड्रायव्हरान किंवा कोणी हेल्पर जे तेजेर उरता तेमी ते धुवपा जाय गाडयो कंपल्सरी तरूच त्यो गाडी खूब टायम उरतल्यो आज आमकां नायट सॉल्ट टँकर पसून बंद पडलो आसा लोकांक नायट सॉल्ट टँकराची अत्यंत गरज आसली तो नायट सॉल्ट टँकर बी आमचे कडेन आसा आतां थोड्या 1-2 दिसांनी लोकांक हेची सर्विसूय मेळटली आनी आमकां कॉम्पॅक्टर पसून आमकां हिंगसान हाडचो पडटालो केपीसान हिंगा गार्बेज व्हरपाक आज सद्या आमचे कडेन 2 कॉम्पॅक्टर येदी व्हडले आसाय की आमकां दुसऱ्या ते हाडपाक गरज पडपा ना तेन्ना आमी आमगेलीच गार्बेज आमी व्हरून सावड्ड्या पावोवपाक शकताय तेन्ना हांव चडांत चड देव बरें करूं आमच्या वायस चेअरपर्सनाक म्हणटा हांवें तर तुमकांय सांगिल्लें पूण हे बेगीन गाडी पावपा पसून वायस चेअरपर्सनाक मोठो हाता खाली तो हो दिसा म्हाका दिसता 10 तरी फोन करता ताका हय तरी आमचो चेअरपर्सन आसलो तेन्ना पसून होच फोन करता गाडी हें सगळें बाबा तुवें पळोवपाचें म्हणून सांगलें वर कोणा फोन करून हें करून त्यो गाडी बेगीन हाडली तेणी तेन्ना चडांत चड ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचे थोडेच टायम उरला जरी आमी कोण ऑपोजिशन उरलें हें उरलें कांय चिंतपा ना सगळीं आमी एकच गांवची ह्या नगरपालिकेची तुमी सगळ्यांनी सहकार्य केल्ल्यान ह्यो गाडी हिंगा पावल्यो बाकीच्या ऑपोजिशन जरी उरले आमी तरी ऑपोजिशन मारलें ना तेमकां एखादें दिसता जायत म्हणून तेमकां वचून हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी फुडें सगळे जे ऑपोजिशन आसल्या पसून आनी आमी आसल्या पसून ह्या कावन्सिलाक पावचे कितें ऑपोजिशन नासतनाय चलना ऑपोजिशन जर तितलें स्ट्रॉंग उरता तितलो जो रुलींग हेचो उरता पळय तो काम भरपूर करता नाल्यार कितें जाता भानगड कोण आमकां विचारपा ना कोण पातरपा ना म्हणटाय आनी आमकां जाय तशें आमी चलयताय तशें जावपा जायना ऑपोजिशन स्ट्रॉंग उरपा जाय आनी तशें नगरपालिकेक ऑपोजिशन बरें स्ट्रॉंग आसलें म्हणूनच हें तितलें डेवलपमेंट जावपाक शकलो तेन्ना सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाका ह्या आमच्या गाडयांच्या सुवाळ्याक आमचे मदें आसा सगळे आमचे कावन्सिलर्स माजी चेअरपर्सन एक्टींग चेअरपर्सन सगळो स्टाफ सैरूप बाब आनी आमचो संजय बाब येस बाब तो सदांच आमकां उमेद हाडटा 2 उतर उलोवपाकूय आनी हिंगा आसलेले सगळे आमचे म्युन्सिपालिटी म्हाका तुजे फ्रेंड येयले ते रामान जायत सांगला आतां चड हांव सांगू वचना कित्याक सगळ्यांक खबर आहा आमी कितें करून काम केलें ह्या 5 वर्सां भरपूर काम जालें आनी हें काम जावपाक आमकां भरपूर सहकार मेळ्ळा आमच्या काणकोणच्या आमदाराचो जो आयज स्पोर्ट्स मिनिस्टर आनी क्रीडा हें आसा पळय तेजो आनी तेणी ह्यो गाडी हाडपा पासून जायते आमकां सपोर्ट दिला कित्याक रुलींग नासतना तांच्या आदार नासतना आमच्या मुखार व्हरपाक जायना आतां रामान सांगलें तशें खरेंच गंदेशा वालोर दिवपाचो कित्याक आमी सगळ्यांक सांगलें गाडी हाडपाक काम तुवें हें करपा जाय आनी तुवें घेवपाक जाय कित्याक तुका मुखार आतां हें सगळें कळपाक जाय कित्याक आमचो आमी वयताय सगळें करताय बराबर पूण हें तुका कळपाक जाय आनी तेणें इतली इंट्रस्ट घेयला आमगेल्या जो आमी मध्ये आयज ना चेअरपर्सन बाकल बाब सो तेणे पासून ताका सांगलां तुवें हें कर आतां आपण जाला फुडें मुखार तुकाय जावपाक पडटा आतां सो ताका लागून तुवें इंट्रस्ट आनी तेणें खरें इंट्रस्ट घेवन ह्यो आयज गाडयो 5 गाडी आमकां हाडल्या हिंगा तेजो फूल सपोर्टाचेर ह्यो पावल्याय बीन मागता काणकोणचे उदरगत जाता जाल्यार सगळ्यांनी एक रावंड करूंक जाय पोजिशन म्हणटा तें फकत नांवां हाडटा म्हणजे हें करप पूण आमी सगळे एक जावन चलोन गेले मुखार केन्ना कोणा ऑपोजिशन कुशीन दवरून हें केलें ना कोणाची काम आडोवन दवरलें कोणूय जावं तो स्टार्टींग सावन टायमारचोच आयज निमाणे पासून जाल्यार कोणाचें खंयच्या ऑपोजिशनाचें काम उरलां ना हें म्हज्यान सांगपाक जाय कित्याक आमी चलतना सगळे एकूच चल्ले बरे भाशेन काम करून येयले आनी आतांय बी सांगलां आतां एक 12 वरां उरले आमची राती 12 वरां आमगे आयज कापार आयज 5 कापार जाता म्हणटच आयज स्टाफाक सांगता गाड्याच्या उद्घाटन सोहळ्याक हाजीर आसले आमचे हो फंड आमचो 1,83,01,000 फंड येयल्लो आमकां
त्यानंतर हो मिटिंगे आमी पास करून गेलो आणि आमी 5 गाडयांचो प्रपोजल आमी गव्हर्मेंटाक धाडलो. त्यानंतर आमी आमदारान आमकां फूल हेल्प केलो. सराव ती फायल पावता म्हण आमी आमदाराक सोडले ना आनी आमदारान आमकां ज्या कामाक जितलें आमी काम करता पळय तितलेच कामां आमकां आमदारान फुल्ली हेल्प केला आनी आमी सदां आमदारा बरोबर उरतले आनी सदां आमदारा बरोबर आमी रावतले. त्यानंतर आमचो लक्ष्मण बाब आसलो त्या लास्टा बिल्डिंगेचेर लक्ष्मण बाबान सायन केली लास्ट पावता तेन्ना आनी तेणें सदां म्हाका सांगतालो हे टँकर हाडपाचें काम तुगे म्हणून. आनी आयज जाल्यार ताका टँकर जेन्ना आमी स्वच्छ जर समज करपा जालें काणकोण निवळ दवरपा जाय जाल्यार आमी हे गाडयांचें आमी पयलीं अरेंजमेंट करूं पडटा म्हणून. कित्याक आनी पयलीं गाडये कमी आहाय आनी पयलीं 3 गाडी आसले रिक्षा ते रिक्षान पयरूच आमी रिक्षाचें काम करून आमचें पळय बिलिंग सायन केला. त्याच आमचो बाग शुक्रारा आसलो पसून तेणी सांगलें बेगीन हाडया आनी बेगीन आमची ती स्वच्छ पावळी वाड पाटणी वाड जेन्ना शाखेच्या एरिया आहाय पळय त्या शाखाचें वातावरण मात चड गार्बेज जावपाक लागली. त्यानंतर आमी हो डिसिजन फास्ट गेलो. त्यानंतर आमी रोंपात रावन आमी फुल्ल हेल्प केलो. सायमन मामा हेल्प केलो. त्यानंतर सारान केलो. फुल्ल आमगेले फुल्ल मेजरमेंट जेन्ना आमी 7 कॉन्सोलर एक बरा रावन आमी एक पावरफूल गाडयांचें मेन काम केलें. त्यानंतर आमी म्युन्सिपालिटी येयले. म्युन्सिपालिटीचें आमी फास्ट उद्घाटन करून एक काम केलें. आमी अशें ना कितें कोणाक बाबा त्रास केले नाजाल्यार कोणाक फाटल्यान आमी लागले अशें आमचें कांयच खंयच्याच कॉन्सोलरान आमचेर भेदभाव नासलो. आमी सदां सगळीं मेळोन काम करताले. आमी 12 कॉन्सोलरां मेळोन मिटिंगे उलयतात कितें डिस्कस करपाक लागले तुगेलो इस्टिमेट करपाक जाय कितें करपाक जाय सगळीं आमी करताले. त्यानंतर हो आज आमकां दिसता मला मुखार जेन्ना दिसता पळय 5 गाडये लायले आमकां सुंदर दिसता पळोवपाक. आनी आज हे 5 गाडी लायतले आमकां मनान म्हाका समाधान जालें. म्हाका दिसलें म्हाका हें काम उद्घाटन करूं मेळटा अशें म्हणून. आतां देवान नशिबान बरयलें तें म्हागे हातीन तें उद्घाटन जालें तें पात्रांवान सांगल्या बद्दल. हांव आमदारा पयलीं देव बरें कर म्हणटा कित्याक आमदारा ह्या फायली लागून खूब आमकां हेल्प केलो. तो फंडच आमकां मातशें तें हें करताले मागीर आमदारान तें कोणाक फोन मिनिस्टराक सांगून जातली ती फायल रेडी करून आमदारान आमी ती फायल हाडून आमी त्या नंतर गाडयेचे आमचे गाडयेक पावले. हांव सगल्यांक आमगे स्टाफाक आनी आमच्या स्टाफाचें बी काम बरें आमकां स्टाफ अशें पळयता म्हाका कितें समज काम केलें 5 मिनटां भितर आमगे स्टाफ काम करता. स्टाफाक लागून आमकां कसलेच त्रास ना आनी आमी अशेंच उरतले. आनी आमगे काम आमी जर समज कॉन्सुलर समज आतां फुडले खेपे जातलेच आमी कशेंच पण आमी सदां लोकांचें काम करतलेच. 2 म्हयने म्हणून लोकांक काम करतलेच. आमी काम करूं मेळा पुरो आनी इतलें सांगून देव बरें कर म्हणटा. आयज काणकोण नगरपालिकेचो शेवटचो दीस इतल्या खातीर जे 5 वर्सां खातीर निवडून आयिल्ले नगरसेवक जांचो आज कार्यकाळ सोंपता. गोंयांत बऱ्योचश्यो नगरपालिका आसा तांचोय कार्यकाळ आज सोंपता. आयज ह्या शेवटच्या दिसाक कॉन्सिलान तांचे मुखार जवळ जवळ 1,83,00,000 लाखांच्यो ज्यो 5 सुमार गाडी आसल्यो ताची तेणी शेवटच्या क्षणाक इनॉग्रेशन केलें. ते ऑनरेबल मिनिस्टर रावताले पूण तो इलेक्शना खातीर गेल्ल्यान आज ताका येवपाक मेळना आनी तो आयलो ना. पूण ह्या कॉन्सिलान तो आयज शेवटच्या दिसा जायना तो हें केलो उद्घाटन सुवाळो केलो आनी लोकां मुखार ह्यो गाडी लोकांक यूज करपा खातीर दवरल्यो. सांगपाक म्हणल्यार काणकोणच्या आनी गोंयच्या इतिहासा भितर एखादो चेअरपर्सन जावप आनी चेअरपर्सन आसतनाच एखादो मनीस मरप ही घटना गोंया भितर काणकोण नगरपालिकेन घडली. गेल्ल्या कांय दिसां पयलीं लक्ष्मण पागी हो नगराध्यक्ष पदाचेर आसतना एक्सपायर्ड जालो. ताजे नंतर कालांतरान ह्या 4 दिसां भितर एक्टीव चेअरपर्सन म्हणून कांय काम नासलें पूण शेवटच्या आयच्यान तेंचें काम सुरू जालें. पूण म्हाका दिसता सांजे मागीर 5 वरां मेरेन तेंचें काम सोंपतलें. आज खरी गरज आसा काणकोण नगरपालिका स्वच्छ करपाची. येता ते कॉन्सिल जरी काणकोणच्या नगरपालिकेन हेच आसतलें काय काणकोणकार नवी नगरसेवकांक निवडून दितले हेच पळोवपाची सगळी लोकांची एक उमळशीक आसा. आमी पळोवया लोक परत हे कॉन्सिल येता काय नवी येता. धन्यवाद. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.